उसगांव राष्ट्रीय महामार्गा लागसार नेस्ले कंपनीचे सामान हाडपी गाडयो रस्त्याच्या कुशीक पार्क केल्ल्यान येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आशिल्लो आसा। तशेंच ह्या कारणाक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी लेगीत वाड जाल्ली आसा। देखून नेस्ले कंपनीन ह्या गाडयांक पार्किंग सुवात तयार करून दिवची अशी मागणी थळावे लावन धरतात। हांगासर आसा नेस्ले कडेन आसा, तुम्ही पळयले आसतले नेस्ले कडेन कितल्योश्योच पार्किंग केल्ले व्हडले 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 कंटेनर दोन्ही सायडीच्यान पार्किंग केल्या आनी सांजच्या वेळार तर खूबच पार्किंग केल्ले आसा। जर कंपनीक अशें दिसता जाल्यार तेंच्यांनी पार्किंग वेवस्था करची। आणि गोंयान हो मोठो प्रमाणात हे आसा, कारण हो नॅशनल हायवे आसा। नॅशनल हायवेक लागून दोन्ही सायडीच्यान पार्किंग केल्या सांजचे प्रॉब्लेम येता आणि हेजो ट्रान्सपोर्ट आनी गाडीवाले चड फायदो घेता। कित्याक वायंडींग केल्लो रोड आसा, वायंडींग केल्ल्या कारणान कितें आसा सायडीच्यान पार्क करतना सुशेगाद रावता। हांव कंपनी कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट वाल्या कडेन अशें मागता की तेंच्यांनी तेंची पार्किंग वेवस्था करची। तशेंच हांव फोंडा ट्राफिक सेला कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी मातशें हेंचेर मातशें कॉन्सन्ट्रेशन करचें, कारण नॅशनल हायवे जाल्ल्या कारणान फाल्यां कोणाचो कंट्रोल लॉस जालो आनी सायडीन व्हरतलो जाल्यार खंयच जागा मेळची ना, जाता तो एक्सिडेंट जाता आनी खंय तरी ताका कोणाक तरी बरो एक्सिडेंट जाता आनी मेजर इंजुरी जातली। ताका लागून ट्राफिक सेला स्पेशली मागता की तेंच्यांनी हे मातशें कंट्रोल करचें आनी हांगासर पार्किंग एरिया पार्किंग करता ते मातशें सायडीक करचें अशें हांव तेंचे कडेन विनंती करता। नमस्कार, आम्ही हांगा उसगांव नेस्ले कडेन आसा, ज्या जाग्यार हांगा 2-3 इंडस्ट्रीज आसा आनी त्याचे कुशीन हांगा ज्यो मोठे प्रमाण रस्त्या कुशीन हांगा गाडी पार्क करून दवरिल्ली आसा। ज्यो गाडी पार्क करता दोन्ही सायडीन केल्ल्या कारणान लोकांक वाहन चालकांक खूब त्रास जाता आनी केन्ना कोणाची गाडीचो ताबू जर सुटलो जाल्यार कोणाक हांगा बरो मोठो अपघात जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना आतांच वाहन चालकांनी सांगलां की हांगा जे रस्त्यार गाडी पार्क करता तेजेर ट्राफिक पुलीस फोंडा जे आसा तेंच्यांनी हांगा लक्ष दवरपाची गरज आसा आनी जे कंपनी जे आहा त्या कंपनीची ट्रक आसा तेंच्यांनी भितर तांकां पार्किंग वेवस्था करची अशी तेणी मागणी केली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।